बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या आत्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. ख्रिस्त दैमुगाच्या बहिणीनो आणि भावानो, आज आमी 22वा आयतार संभ्रमता आणि ह्या पांत्या पारार मीस पेटोवन आयचो दीस आनी हो हप्तो आमचे जिणेचो हो हप्तो आमी सुरू करता. आमकांच आमी आमचे कश्ट दूख संतोश आमची कामां सगळी सरस्परा देवाक ह्या मिसाच्या भेटोवन ह्या वेळार भेटया. आमी जायत्यो वस्तू जाणा. हांव म्हाका जाणांगी म्हणल्यार सवाल. तुका जाणांगी तूं कितें जावन आसाय हें आमी चिंती जाय पडटा थोड्या पोटी. दुसऱ्यांक आमी वळखता, दुसरे वस्तू आमी वळखता, अंतराचे वस्तू, भुमिले वस्तू आनी उदकांतले मासवी जाणा. पूण आमकांच आमी वळखता गे म्हणल्यार सवाल. हाका जाप वायच्या वाचपांनी आमकां मेळटा. पळय पुस्तक सांगता, गर्विश्ट मनशाच्या पिडे वोकात ना खंय. पयल्या वाचपान आयकया. गर्विश्ट मनशाच्या पिडे वोकात ना. ताच्या जिणेंत व्हडल्या झाडान पाळां रोंबल्यात, ती पाळां काडूंक येना. म्हळ्यार आमकां नाश करता आमचे गर्व, आमचो अहंकार. खंयच्या तराची पिडा आसा म्हणल्यार आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया. आमी भेटोवचें बलिदान सरस्परा देवा मांडच्या खातीर आमचीं पदकां आमी खालतेपणी वळखून घेवया. हांव पदकी सरपदेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, तुजो बड्याव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगे वसलान संकार मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविता पावो. आमेन. We
द्वेदा देवा आमच्या मोगाळ बापा संपूर्ण देणी तुवें ताणूप जाता आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पसोन वाडोवंक ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप म्हज्या पुता तुजें काम कलतेपणान कर आनी लोक दान धर्म करतल्या मनशाचो मोग करता त्या प्रास तुजो चड मोग करतलो जितलो तूं मोग तितलो तूं ओड तितलो तो ल्हानविकायेन सल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड तरी कलत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता गर्विश्ट काळजाचेर कश्टाचो भार पडटा फातकाचेर फातक दाळटा गर्विश्ट मनशाचे पिडेक वखद ना कित्याक खोटेपणाच्या जडान ताजे भितर पाळां घेतल्यान शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियाळटा शीत दिवपी कान शाण्या मनशाची आशा देवाचे उतर हे देवाचे गोड उपकार सगळे मुखार संतोषता आनंदान गीतां गायना म्हणून नाचतात उरता देवा गीतां गाया ताच्या नावाक स्तुती करा सर्वेस्पर ताचे नाव ताचे मुखार उल्हास करा तुझ्या उदार मोनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक पिडार तुवें बांदलाय आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव अनंतांचो बापय आनी विधवीचो आदार जावन आसा एक सुर्यांक रावोंक तो बिडार दिता कैद्यांक सुडका दिव सुकेस करता तुझ्या उदार मोनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक पिडार तुवें बांदलाय उदार मोनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक पिडार तुवें बांदलाय. हेब्रे वांग बरयल्ल्या पत्रांतले वचप
तूं इस्रायल घरा बरी कुडीच्या विश्वांनी पारखे तसल्या वस्तूक लागीं सरूंक नान. ती सिनाय पर्वता मुखार उबी जाली. उज्याचे आकटे धाट काळोख, मोडाची सावळी आनी वादळ तांणी पळयले. तुतुरीचो आवाज आनी तरतरपणांची उतराचे परजणे आयकले. ती उतरां तांणी आयकतच तसल्यो संदेश आनीकी नाका म्हणून ते पराती लागले. पूण तुमी सिनोन पर्वताक जीवन देवाच्या शहराक सर्गींच्या जेरुसलेमाक लागीं सरल्यान. ते मेसूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दाबाज्याक जल्मांत आनी सरगार नांव दाखल जाल्ली मालगाडी भुरगीं जमातेक एकठांय जाल्यान. सर मनशांची जडती करतेल्या दावा हुजीर आनी संपून केल्ल्या बऱ्या मनशाच्या आत्म्या समकार तुमी उबी जाल्यान. नव्या सुल्ल्याच्या मध्यस्था जेसूची आनी आबेलाच्या रक्ताप्रास अदीक अर्थाच्या क्षणा लागल्या रक्ताची आमी आयल्या. देवाचे उतर हे देवाची वडणूककार. तुमच्या कांदार घेया आनी मुझे लागची शिका म्हणटा सोमी. कित्या बोळ्या आनी कालत्या काळजा सोहा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. एक साबत दिसा जेजू फरिजेवाच्या एक मुख्यस्थाच्या घरा जेवणाक गेल्ल्या कडेन सकाळी ताका पारो करनासले. जेवणाक पयले सैरे आपणा पयल्यो आनी वयल्यो बसका विंचून काडच्यांत ते पळोवन आसले. जेजून तांचे लागीं एक ओपा दिवन म्हणा लागलो, तुका कोणी काजाराक आपय जाल्यार तूं वचोन पयल्या जाग्यार बसनाका. एका वेळा तुजे वरवीं चड मर्यादेचो मनशाक ताणें आपयला जायत. तोळ तुमकां दोगांकी आपोवन दिल्लो घरचो येजमानी येवन जागो हाका सोड दी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार तुका लज जाताली आनी तुवें निमाणो जागो घेजय पडटलो. देखून तुका जेवणाक आपयल्या थंय वेताना निमाण जाग्यार बस. तोवळ तुका आपोवन दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इश्टा वयर वचून बस. तेदवां सांगता बसलेल्या सर वळ्या मुखार तुका मान जातालो. आपणाक कस वर्तो करता तो कालतो जातालो आनी आपणाक कस कालतो करता तो वर्तो जातालो. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलेल्या लागीं तो सांगूंक लागलो, तूं कोणाकी बऱ्या मनशा बऱ्या पल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावन, भावांक जावन, तुज्या सैऱ्यांक जावन, तुज्या ग्रेस शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयले वरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुबळ्यांक, पांगड्यांक, थोंट्यांक, कुड्ड्यांक आपय. तोळ तुजें ऋण फारीक करूंक तांचे लागीं कांयच ना म्हूण तुका संतोश जातलो. नितीवंतांच्या जिवंतपणा वळी तुवें दिल्लें तुका फाटीं मेळटलें. देवाचें उतर ये. वगडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, 22व आयतारा दिसा आमी बलिदान भेटयतना पयच पुस्तक आमकां एक जाणवाय दिता.
आमच्याच जिणे विशयान जाणवाय दिता ती समजून घेवंक मोठ्यान समजून घेवंक प्रयत्न करया. आमी सगळे वाडोवन येताना सगळे वस्तू समजोवंक प्रयत्न करता. अंतराळाची सुकणी, दर्यांतली मासळी, धरणे वयली मनजाती, पेलो, जड रूख सकट समजून घेवंक प्रयत्न करता. आमकांच आमी समजून घेवंक प्रयत्न करी जाय. जर तर आमी सवाल घालें जाल्यार बाबा भयणी तूं कितें जावन आसाय म्हणून विचारलें जाल्यार कितें जावन आसा आमची जाप चिंते आतां तुमी विचार तुमकां तुमचें नांव कितें जावन आसा म्हणून कितें जावन आसा आमची जाप जावन आसा मनीस म्हणटात. अस पळयले मनशाची धूव या पूत असो जाल्यार घरांत आयिल्ले तूं तुजें थंयच कितें जावन आसा तुज्या अस्तित्वांत इन युअर व्हेरी एक्झिस्टन्स तूं कितें जावन आसाय. जाप नांगी म्हणल्यार बरें दिसता तें समजूंक कश्ट. भाव भयणीनो हांवें म्हाकाच समजोवंक जाय सेल्फ नॉलेज इज द बेस्ट नॉलेज. आपणाची जाणवाय आपूण कितें जावन आसा म्हणलें जाणवाय भोव उत्तीम जाणवाय आसा जावन आसा ती समजून घेवंक प्रयत्न करी जाय. प्रयत्न करया. देवान आमकां जायत्या देण्यांनी आमकां रचलां पोसलां जायत्या देण्यांनी नेटयलां. आमच्या अस्तित्वांत एक्झिस्टन्स आमी कूड जावन आसा. वी आर बायोलॉजिकल बिईंग्स आनी ह्या आमच्या कुडीन आमकां जायती देणी आसात. आमकां विश्व आसात. आमी वाडोवन येता. आमकां बोळ आसा, गटाय आसा. ही सगळी देणी आमच्या कुडींत आसात. देणी उणें जाल्ल्या बरा चडीत करूंक हांव प्रयत्न करता. चडी करचे खातीर जेवता दिसा 3 फावटी जेवता. आनी कुडी कलें बदक आयिल्ल्या वेळार आमी वखदां वेता. वखद जायना काय घेना जाल्यार आमची कूड पाड जावन येता मरता. हें जाणां आमी. तर आमी कुडीचीं जिवितां जावन आसा हर एकलीं. कूड आमी सांडली तर जाल्यार आमी मेल्या म्हणून अर्थ. देखून जायते प्रयत्न करून आमी कूड राखता आनी कुडी कितें बदक जाल्ल्या वेळार वैजा सरसीन धांवता. हें भोव बरें. कांय आमी निग्लेक्ट केलें तर जाल्यार आमची पिडा चड जाता आनी थोड्या पिडाक गुणूच जायना. देवाच्या काकुळटीन थोड्या फावटी गुण जाता म्हण येत थोड्या फावटी 60,000 गुण जायना. कॅन्सर पळया एक पिडा ती गुण जाता देवाच्या दयेन आनी वखदान पूण 60,000 गुण जावंक कश्ट. तडी पिडा आमचे थंय येता आसतना आमी भियेता. कुडीक तसले थोडी पिडा येवची आसा. सरस्वती देव आमकां राखून दी तसले पिडेता. तसले पिडेंतान वळवळटल्यांक गूण करून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागता. आमच्या मोतीची पिडा आसा. आमकां मोतीचें जिवीत आसा वय सायकोलॉजिकल लायफ. आमकां मोतीचें जिवीत आसा. आमकां समजणी आसा. आमकां गिन्यान आसा. आमकां जाणवाय आसा. आमकां उडास आसा. आमकां निचेव करचे सकत आसा. आमकां मोतीचें जिवीत आसा. कुडीचें जिवीत मात्र न्ही मोतीचें जिवीत आसा. थोडे कुडीन बरें वाडटात मोतीन कांयच ना तांकां. पूण देवाच्या दयेन आमकां जायती देणी दिल्यात. ती वाडोवंक आमी पळयता. धाकट्या भुरग्यांक इस्कॉला धाडटा, कॉलेजी धाडटा, युनिवर्सिटी धाडटा, शिकयता आनी वाचता. वडिलांत हांव शिकता. मोतीचें जिवीत वाडोवंक आमी पळयता. तें बरें. देवान मनशाक रचला वाडच्या खातीर मोडच्या खातीर न्हय. इतल्यार आमची वळख आमकां जाली न्ही. आमची वळख आमकां जाली. पळोवंक तो बरो आसा, मोठो आसा, घट आसा, सोबीत आसा तसो म्हूण चिंता. या तो हुशार आसा, बऱ्या कामार आसा, मोतीचें जिवीत बरें आसा. ताच्याकी व्हरते तरान आमकां आत्मीक जिवीत आसा हें आमी चिंतून घेतलां गी. अणभवत्यांक कुडीचें जिवीत ना गे आसा. मोतीचें जिवीत ना गे आसा.
तांकांय आत्म्याचें जिवीत आसा, आमकांय प्रत्येक सरान देवाच्या काकुळटीन ते कृपेन आत्म्याचें जिवीत आसा. आत्म्याच्या जिवितांनी आमी वाडटा, कृपेन आमी वाडटा. त्याच खातीर आमी मिसाक आयल्या. कशें कुडीच्या जिवेक पिडा येतना आमी वळवळटा गे, कशें मोतीच्या जिबेक मोतीच्या जिने पिडा येतना म्हणजे पिशें लागतना आमी वळवळटा गे. मनीस वळवळटा, पिसो मनीस वळवळटा. ती मोतीची पिडा, कॅन्सर कुडीची पिडा, तर आत्म्याची पिडा कितें सांगूं पुरो तुमी. पाताक म्हणून वय, पाताक मरण जावन आसा, आत्म्याच्या जिविताचें मरण जावन आसा पाताक. त्या खातीर महापाताक म्हणटा आमी. खंयची पिडा आयिल्ल्या वेळार ताका एक लक्षण आसा, गुर्तो आसा. पांयांक एक गाय जालो जाल्यार दुखता, पांय मोठो जाता आनी वखद करता. मोतीची पिडा आयिल्ल्या वेळार तो कितें कितें उलयता, कितें कितें करता. तर आत्म्याक पिडा आयिल्ल्या वेळार ताचें लक्षण कितें. आजच्या विशयांत आयच्या वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें पुता नितीन आनी सतान चल आनी देव तुजेर आशिर्वाद घालतालो. गर्विश्ट मनशाच्या पिडेक वोकात ना, कालतो जावन तूं चल. गर्विश्ट मनशाच्या पिडेक वोकात ना. खोटेपणाच्या जडान ताच्या काळजान पाळां गेल्यांत ती उमटोवन काडूंक जायनात. पळया उतरां. पुता गर्विश्ट मनशाच्या पिडेक वोकात ना. खोटेपणाच्या जडान ताच्या जिणेंत पाळां गेल्यांत ती उमटोवन काडूंक कश्ट. असो अर्थ कितें म्हळ्यार गर्विश्ट जावन हांकारी जावन चलनाका. ही कसली पिडा? आत्म्याची पिडा. ती मोतीची पिडा जावन आसात. आजच्या विशयांत आयच्या पयल्या, दुसऱ्या आनी तिसऱ्या वाचपांत आमी आयकता. येन्स 7 तिसऱ्या वाचपांत वांजेलांत जेजू क्रिस्त एका वोपारी मारिपाक शिकयता. कोणी तुका जेवणाक या खंयच्या कार्याक आपयलें तर जाल्यार वचून पयली बसका दिनाका, निमाणी बसका कालतो जावन चल. तुमी वोपार आयकली ती परतून सांगची गरज ना. आमकां हर एकल्याकी वाडोवंक चडोवंक आशा आसा, उर्बा आसा, ती बरी जावन आसा. भुरग्यांनी कुडीन तशें, मोतीन तशें, आत्म्यान तशें वाडोवंक जाय. आमी वाडोवंक जाय, आमची कुटुंबाय वाडोवंक जाय. त्या खातीर आमी दीस रात वावुरता, कश्ट भोगता, काम करता. पूण खंयच्या तरान वाडचें गे म्हणल्यार सवाल. सबार पोटी आमकां फावो ना जाल्यार तसल्या रितीन आमी वाडोवंक प्रयत्न करता. ती वाडवळ उरना. देखून नितीन सतान आमी तर वाडोवंक प्रयत्न करता. देवाचे आशिर्वाद आमचे देंवता. आयच्या वांजेलांत, आयच्या वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा आमच्या आत्म्याच्या पिडे विशांत. सुरवेर तावन आदांच्या काळार तावन आज पर्यंत आनी मुखार असली पिडा आसतली. आदांक देवान रचलें, ताका नेटयलें आनीक ताका वाडवळ दिली. पूण आदां आनी येव हांकारान भरली आत्म्याची पिडा. आनी आपणाकच आनी आपणाच्या संतते तांकां तांणी कश्टार घालो. कायन आनी आबेल तांची भुरगीं. आबेल नितीन सतान जियेलो, कायन मोसरान भरलो
हंकारान बोरलो भावाक जीवशी मारले. फारोवरान हंकारान बोरलो मोइजेक आनी विंसन काडल्या कुळयेक नाश करून जाले प्रयत्न केल्या. तसो नासतलो. असो सगळी जिणेची चरित्र आमी पळोवन तर जाल्यार ह्या आत्म्याच्या पिढे विशीं आमकां दिसून येता. एकानय जाल्यार आनेका तरान ही पिडा आमचे थंय उपजोवन येता आसतना आमकां भोगता सूख म्हणून तेन्ना आमी ती गूण करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. एकलो मनीस आनी एकलो मनीस बरें जावन येतना ताच्या पोटान कितें म्हणना जाता. कितें म्हणना जाता. एका तरासो मोसोर येता. एका तराचें भोगणी ताका येता. हे पिडेचें लक्षण जावन आसा. हय लक्षण जावन आसा. तुज्या पोटांत ह्या तुज्या तकली ह्या दांत दुखोवन आयिल्ल्या वरां वखाद घेताय. तशेंच मोसराची पिडा आसा म्हूण तुका कळयल्ल्या वरां कित्याक तूं वखाद घेनाय. कांय ना कितें जालें आबेल देवा मान वता म्हणून भोगिल्ल्या वरां ताका मोसोर जालो. ताका पळोवन ताचे वरीन जालें ना. ताका भायर आपोवन व्हेलें ताका जीवशी मारलो. तशेंच जावंक पावता आमचे जिणेंत. दुसऱ्यांनी बरें जाल्लें पळयतना आमकां मोसो जाता. आमकां पळोवंकय जायना उलोवंकय जायना. ती मोसराची पिडा ताचेर जैतूंक आमी प्रयत्न करीत जाय. न्हय तर जाल्यार ही पिडा पाळां सोडटात आनी व्हडल्या पातका कारण जातात. आमच्या जिणेंत चड व्हडली एक पिडा कितें म्हळ्यार आत्म्याची पिडा कितें म्हळ्यार हंकार. हंकार जावन येता गर्व. आपूण वडू म्हणून हर एका संगतींनी आपूण व्हड म्हणून आमी दाखोवंक प्रयत्न करता. सरस देव मात्र व्हड जावन आसा. वय वय नितीन सतान आमी वयर येवंक जाय व्हड जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताक जेरुसलेमांत आसतना होसाना दाविदाच्या पुता म्हणून बोब मारलेल्या वेळार फारिसेवांनी सांगलें तांचें तोंड बंद कर म्हूण. सोम्यान कितें म्हळें तांचें तोंड बंद जालें जाल्यार हे पातोरू म्हजी उगडी गायतले म्हणून. नितीन सतान आमी वयर येतना देवाक आनी मनशाक आमी मानवता. आमी वयर येवंक जाय वाडोवंक जाय व्हडली जावंक जाय. पूण अनितीन न्हय. दुसऱ्यान लोटोवन पळोवन घालून न्हय. दुसऱ्यान नाश करून न्हय. देखून आमी हंकारान न्हय कालतेपणान जिवोवंक जाय. त्याच खातीर दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलें पुता कालतेपणान जिये देवाक आनी मनशाक तूं मानवताय म्हणून. कालतेपण आमच्या घरा भितर कालतेपण आमच्या सेसांबरा कालतेपण खंय वेता पळय थंय आमची जिणी कालती जावंक जाय. आनी कालतेपण जावन आसा सत. कालतेपण सतान दाठोवपण जावन आसा. आमचे थंय जायती देणी आसात. वय हांव बुद्धवंत हांव गिरेस्त हाका जायती देणी आसा बरें कुटुंब आसा. हें कोणाचें म्हजें कितें हें देवाचें. देवाचें तर जाल्यार तुका कितें हंकार. देवान तुका आज दिलां फाल्यां तुका तुजें तोंड काडून व्हरूंक जायना गी व्हरिना गी थोड्या पोटी तो. तर कित्याक तुका हंकार कित्याक तुका गर्व. तुजें तें गर्व बरोवन येतना म्हळ्यार देवाची देणी तूं घेवंक तूं फावो न्हय म्हूण तूं दाखयताय. देखून तो ओपारीन सांगता तुका जेवण आपयल्ल्या वेळार पयली बसका सोदून काडनाका निमाणी सोदून काड. न्हय तर तूं जाल्यार तूं लजे पडटालोय. तूं जर तर निमाणी सोदून काडशी जाल्यार खालतेपणान जियेशी जाल्यार देवूच तुका उंच उबारता. हेंच पवित्र पुस्तकांत आमी आयकलें. कोण आपणाकच कालतो करता गी तो वर्तो जातालो. कोण आपणाकच वर्तो करता गी तो कालतो जातालो म्हणून. हें जावन आसा पयलें सत आयच्या वाचपांनी आमकां मेळचें. आमची जिणी कालतेपणाची जाय जय. हें सत गर्विश्ट मनशाच्या पिडेक वकात ना.
कोटेपणाच्या जडांनी ताच्या जिणेंत पाळां रोंबल्यांत ती उमटोन काडूंक कस जावन आसा. गर्विश्ट मनशाच्या पिडेक वकात ना. हे सत आमी घरा वेताना व्हरया. आनी दुसरें सत निमाणें आनी एक सांग आमकां वांजेलान शिकयता. तूं जेवण करतना फेस्त करतना कितेंय कारबार करता आसतना कोणाक आपयताय? तूं मात्र न्ही आमी जाल्यार कोणाक आपयता? आमकां कोणें आपयलां पळय तांकां आपयता. वय संवसाराची रीत तशी. आनी थोड्या फावटी आमी ग्रेस्तांक आपयता. एका कॉन्व्हेंटांत एक प्रोग्राम केले, व्हडलें जेवण केलें कोणाक? बेनेफॅक्टरांक. तांणी आमकां पयशे दिल्यात आमी तांकां जेवण दिवचें म्हणून. तर पवित्र पुस्तकाचें शिकोवन कोणाक? कोणाक? कित्या तांच्या कडेन पयशे आसले ताणें दिले. तूं ताका जेवण दिताय. दुबळ्यांची परिस्थिती कितें? तांकां बेनेफॅक्टर म्हणटाय. आसल्यांनी दिवचें बरें गे, नातल्यांनी उक्त्या हातान येवचें बरें. हे सगळे तत्व आमच्या दोळ्या मुखार येतात आनी क्रिस्ताचें शिकोवन आमच्या दोळ्या मुखार आसा. म्हाका दिसता ही दुसरी क्रिस्ताची शिकोवन विसर पडल्या. एकच आमी ती बायबलांतली काडूंक जाय या त्या प्रमाणे जिवंक जाय. म्हणून आमी हर एकल्याक आपयजे म्हूण. पूण आमी आपयतना हो गिरेस्त देखून ताका आपोवचें, तो दुबळो देखून ताका सोडचें आम पळय. आमचे कातोलीक ती शिकाप न्हय. क्रिस्ताचो वांजेल तो न्हय. आमी आमची वडविगाय दाखयता तितल्यानच. जर तर आमच्या घरा एकलो गिरेस्त आयलो ताका भितर आपोवन व्हरता, एकलो बरो न्हेसोवन आयलो ताका भितर आपोवन व्हरता, आनी एकलो दुबळो आयलो ताका पयस बसयता. वय तुका हक्क आसा तुज्या घरांत तशें करूंक. पूण क्रिस्ताच्या शिकवण्या प्रमाणे तूं जियेताय गी, या तुज्या हंकारान तूं जियेताय? हे सवाल आमच्या मुखार आसा. तर हाका जाप कितें? आमी दुबळो आनी ग्रेस्त म्हणलो व्यत्यास करचो न्हय. आमी हर एका सरीसामा पळोवंक प्रयत्न करचें. ग्रेस्तांक सोडी जय, दुबळ्यांक घेजय म्हूण सांगचें न्हय. या दुबळ्यांक घेजय, ग्रेस्तांक सोडी जय म्हूण सांगचें न्हय. बगार ग्रेस्त या दुबळो म्हणलो तफावत करचें सामा न्हय. त्याच खातीर स्वामी जेजू क्रिस्त आयच्या ओपारेच्या दुसऱ्या वांट्यान सांगता, कोणी तर जेवण करता तर जाल्यार दुबळ्यांक तूं आपया. ते तुमचें रीण फारीक करूंक शकचे नात. तेन्ना देव तुमचें रीण फारीक करतलो. तुमी व्हड जातल्यात. आनी असल्या संदर्भात सत सांगचें तर जाल्यार ग्रेस्तान तें दुकाना तांकां संतोश जाता. वय आमी साद्या लोकांक जेवणाक या कार्याक आपयतना कोणाक ग्रेस्तांक तें दुकाना, खंड जावन दुकाना. तांकां संतोश जाता. कित्याक क्रिस्ताचें शिकाप हांगा आमकां रूप दिसून येता म्हणून. तर भाव भयणीनो, 22वो आयतार वो गर्विश्ट मनशाच्या पिडेक वकात ना. कोट्यापणाच्या जडान ताचे पाळां रोंबल्यांत ती उमटोवन काडूंक कश्ट. ग्रेस्त आनी दुबळो म्हणलो भेदभाव आमी करचो न्हय. सादेपणान संपेपणान एकामेका सांगाता सुदारसून जिवोवचें. हेंच तत्व आमचे जिणेंत जरी जावं दी म्हूण मागया. आमेन. उबे रावन सतमंता म्हणया. सतमंता देवाक, सर्वभुतदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, जो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भेत समोगलो, ओंकार मुरयेतावन सल्मलो, पोंस पिलाती काल ताणें कस सुचले, ताका कुरसाण सोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार सोडलो, सर्व पवित्रदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला,
तैता उजव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून घेतलो सतमंता पवित्रत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांच्या बोगसाणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, मिसाचें बलिदान भेटयतना आमकांच आनी आमचे गरजोय ह्या आलतारी मुखार दवरून सरेस्परा देवाक भेटया. बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी कलतेपणान आनी बोळेपणान तांचे ताबेन आसलेल्या लोकांक सलयशें आनी सोम्याच्या मोगाचो गुर्त जायशेक आदार लाभय म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. आमचे अधिकारी आनी लोकप्रतिनिधींनी तांचे ताबेन आसच्या लोकांक शांती समाधानान चलोवंक भ्रश्टाचार, हिंसा आनी क्रूरपण निवारूंक क्रम घेशे करपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कश्टा आनवारान पिडे समस्यांनी तुज्या पुता जेजूची देख घेवंक उजवाड लाभय आनी तांकां बरी भलायकी दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबा जिणयेंत कालतेपण आनी बोळेपणाच्या शेगुणाचो पोस करूंक आनी कुटुंबांत एकवट आनी मोग वाडोवंक मिनत सडच्याक कुटुंबाच्या सांद्यांक पवित्र आत्म्याचे मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी विविध तरांच्या ताळण्यांनी सांपडून कंगाल जाताना तुज्या पुताचे आदर्श घेवन तांचे जिणयेंत जैत आपणावंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जाल्लेल्या आमी सर्वांनी गर्व, हंकार, वयलो स्थानमान, हांव आनी म्हजें मुळ्ळें चिंतप सांडून कालतेपणान जियोंक जाय आसली करपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आतां आमच्या खासगी गरजय देवा मुखार दवरया. दयाळ बापा, आमची मागणी तुवें स्विकार कर. आमकां सर्वांक तुज्या कृपे बेसावांनी बर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुमचे बलिदान सर्पदेदा देवपाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. जिव्या देवा, पवित्र बाप्पा जेच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे थंय देवो आनी तुवें तुजें जिवीत पवित्राय संपूर्ण गायन आमकां फावो जावं या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पर
तुझ्या देवा दिन वाचूया. वरची आमी करू फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा सर्पदेदारा आनी सस्नाच्या देवा सर काळे आनी सते आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मर्यादान जल्म घेतलो. कुर्साच्या मरण ससून सस्नाच्या मरणांतली आमकां ताणें सोडयली आनी मरणांतलो पुनः जिवन जावन सस्नाचें जिवीत ताणें आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर सर्गीच्या सदाळ बरा संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुचोवच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता सायंकाळच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें रगात. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. But so good forgotuja. मरणांसानी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका काळजांत दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमी समेस्तां पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके प्रितेमेंचे विस्तयलेले तुज्या पयर सभेचो उडास कर आनी फ्रांस आमच्या भगवान बापा पिटर पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची कापूत कर. तांकां आनी तुजे श्रगती मेल्या समेस्तां तुज्या पजळी मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमकां मर्या देवाच्या माये सांगाती भाग्यवन धर्म दिता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या पिकतां बरोबर सस्नाच्या जिणेंत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजे महिमांग आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आज्ञा पाळून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वयटांतल्या आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या मागाणी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ता येणे भरोशान त्रेकतले आमकां तुझ्या उदारका कोतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर अकांतली वाटाय. कित्याक रास व्हडकी पदवे महिमा तुजी सिस्नाच्या सिस्ना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म जाता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशेवर म्हण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सस्नांच्या सस्नाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेका शांती पाठवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करते आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेचे जेवणा पयल्यान ती आमी समेस सुभागी. सुम्या तुमचे विधानाचे म्हाका भोवना तुज्या उदरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जिविताचे खाण तूं आत्म्याचे पोशण तूं आत्मो आमचो करताय दैवीक जिवन. तुजी खाण सदां दी आमकां दैवीक जिवन कर आमकां. तुजी खाण सदां दी आमकां दैवीक जीवन कर आमकां. जेजू तुज्या जिवनांत संतोषान जगया. स्वागत करूंक तुका राखून रावया. ये बेगी ये आमच्या पिडारांत राव सदांच आमच्या काळजांत. ये बेगी ये आमच्या पिडारांत राव सदांच आमच्या काळजांत. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा तुज्या काकोडे आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवे तुका मानता तशें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय. हें आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. आमेन. दयकन बसात. मोगाचेनो मोदी साहेबिणीच्या फेस्ताक तयारी जावन ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेतावन हांगासर 9 दिसांची नोवेना प्रारंभ जातली. सांजेर 5:15 5:45 मोरये मायेच्या ग्रोटे लागीं फुलां अर्पण
आनी उपरांत ह्या देव मंदिरांत 6 वरार मिसाचें बलिदान आसतलें. ह्या 9 दिसांच्या नोवेनाच्या मिसाक तुमच्या भुरग्यांक घेवन तुमी मिसाक येयसे म्हणून तुमच्या लागीं कालती विनंती. येवचो आयतार सप्टेंबराची 4 तारीख म्हयन्याचो पयलो आयतार ह्या देव मंदिरांत परत आमी सुरवात करता. सांजेर 3 वरां तावन 6 वरां म्हणसर कॅरिस्मेटीक मागण्या वेदी आनी उपरांत सांजेर 6 वरार मिसाचें बलिदान आसतलें. परत सांगता, येवच्या आयतारा सांजेर 6 वरार मिसाचें बलिदान आनी 3 वरां तावन 6 वरां पर्यंत कॅरिस्मेटीक मागण्याची वेदी. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादा सरू बिरव्या. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सोबे आसो. सर्वेस्पो तुमकां आशिर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळो. आमेन. आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांकोण तो तुमकां मैपस आनी काकुळटीन वागो. आमेन. दुलोबान तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तुमकां दिव. आमेन. आनी सपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्वा तुमचे देवानी सदा रावो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्यातील वाचूया तो बरो. सोम्यातील वाचूया तो बरो. सोम्यातील वाचूया तो बरो. मोगा परिमिताचो करो. वाचूया सोम्या सर्वैकाळी. वाकडता व्यथाता संसाकाळी. ताणे सर्गाने प्रेम रचली. ताकाचा महिमा सकाळी. सोम्यातील वाचूया तो बरो. सोम्यातील वाचूया तो बरो. सोम्यातील वाचूया तो बरो. मोगा परिमिताचो करो. मुखार पुत्राचो देव अवतार जिवान दिव आमकां. दिसाचे पूर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.